गोंयच्यो मीन खणी बंद जाल्यार कितलेशेच म्हयने जाले. मीन खणीचेर काम करपी कामगार बेकार जाल्यात. मीन खणी आशिल्ल्या वाठारांतले लोक बारीक धंदो करताले तांचोय धंदो बंद पडला. मात गोंय सरकारान गोंयांतल्या ह्या मीन खणी बंद पडिल्ल्यान त्रासान आशिल्ल्या लोकांक फक्त आश्वासनांच दिवन लोंबकळत दवरल्यात. गोंयांतल्या सरकार पक्षांतल्या राजकारण्यांक कडेन आतां मीन खणी बेगिनाच चालू करपा खातीर शक्य ना हें लोकांक कळ्ळां. तांणी दिल्ल्या आश्वासनांकय मीन खण अवलंबीत आतां खरें मानिनात. सोमारा दाबोळे विमानतळाचेर केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू आयिल्लो. तांकां मीन खणी बद्दल पत्रकारांनी विचारलें. प्रभू म्हणटा केंद्र सरकार गोंयच्यो मीन खणी चालू करपा खातीर प्रयत्न करता. पर्यावरण इबाड करिनासतना आनी कायदो मोडिनासतना मार्ग काडटले. आम्ही पूर्णपणे मायनिंग चालू व्हावं आणि ज्यामुळे सर्वसामान्य माणसाचं रोजगारावर जे संकट आलेले आहे ते दूर व्हावं म्हणून प्रयत्न केंद्र सरकारतर्फे सुरू आहेत. आणि कोणत्याही तऱ्हेने पर्यावरणाची हानी न होता, कोणत्याही कायद्याचं उल्लंघन न होता, विदाउट हार्मिंग एन्व्हायरमेंट, विदाउट व्हायोलेटिंग एनी लॉ, बाय ensuring that mining will support the livelihood of people. Central government wants to find a solution. We are working with the government of Goa to find a joint solution. Again I repeat, without violating any law, without harming environment, to support livelihood of people of Goa, we should do.